like, subscribe, and get notified. Shiroda Youth Club reached the quarter-finals of 14th Willard Leisure Football Cup 2025 by defeating Sporting Club Davolim 5-4 via the tiebreaker at DSYA Ground Kuturi on Friday. Both teams remained 1-1 draw at the full time. Prince Figueiredo opened the scoreline for Davolim while Kevin Dias equalized for Shiroda. In the deciding penalty kick, Shiroda scored through Placido Cruz, Elton Cruz, Mongilo Pereira and Climax Fernandes, while for Davolim Aaron Figueiredo, Prince Figueiredo and Melchior Miranda were on target. Pearson Vaz, goalkeeper of Shiroda, was awarded man of the match by Gajanan Shirodkar. कितली वर्सां जालीं तूं खेळोंक लागल्यार फुटबॉल? 10 गोलकीपरच खेळतालो आनी खंय दुसऱ्या पोजिशनाचेर? गोलकीपर तूं इंटर विलेज सोडून आनी खंयच खेळ्ळा फुटबॉल? थर्ड डिविजन थर्ड डिविजन कोणा खेळ्ळा? शिरोडा वितागोच शिरोडाची यूथ. कितली वर्सां खेळ्ळा थर्ड डिविजन? 2 वर्सां 2 वर्सां. आतां फुडें तूं कितें करूंक सोदता? फुडें इंटर विलेजीस खेळोंक सोदता वो सेकंड डिविजन वो मुख्य खेळोंक सोदता? डिविजन मुखार खेळना सोदता मेळ्ळ्यार. आतां समज तुका आय लिगेक बी वो कसल्या दुसऱ्याक चान्स पडलो जाल्यार तूं वचतलो? हय वयतलो. आनी फ्युचर प्लॅन्स आनी कितें करता तूं? सद्या शिकता इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स शिकता?
खंय शिकता आर आय टी हां आर आय टी शिरोडा